फेब्रुवारीचे 27 तारखेक मडगांवां कार्नवाल मनयतले। गोंयची लोकपरंपरा ही अंदूच्या कार्नवालाची थीम। मडगांव पालिकेचो मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडीसान ही माहिती दिली। गोंयचो आदलो फामाद फुटबॉल खेळगडो ब्रह्मानंद शंकळवाळकाराक मुखेल सोयरो म्हूण आपयतले। कार्निवल फ्लोट परेड ही SGPDA रवींद्र भवन रस्त्यार जातली। इंडोनेशियाचो एक फ्लोट कार्निवल परेडांत आस्पावन घेवपाचें थारायलां। कार्निवल परेडीक दनपारां 3 सावन सुरवात जातली आनी रातयां 8 सोंपतली। पुलीस आनी ट्राफीक बंदोबस्ताचो ह्या वेळार नियाळ घेतलो। गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट आणि 4 सेंटर्स चूज केले गोवा, तितूंमध्ये मडगांव ऑन द 27th ऑफ फेब्रुवारी कार्निवल घडोवचो केला। सो आमचो रूट लायक लास्ट इयर सेम रूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मारगांव टू अप टू बोरकर सुपर स्टोर, तो रूट आसा सेम रूट। आणि ऑल द सोप गायडलायन्स वॉट एवर आय त्यो इम्पोज ऑल द रिस्ट्रिक्शन्स ड्यू टू COVID-19 तो ज्यो रिस्ट्रिक्शन्स आहाय सेफ डिस्टन्स आणि मास्क घालपाचे ते सगळे ते आसतले। आणि ह्या वर्साचो आमी कमिटी हॅज डिसायडेड द थीम ऑफ गोंयची परंपरा। आतां दिस विल बी दॅट विल बी स्लोगन ते रेडी जातले पूण चूज केला आणि चीफ गेस्ट आमी सद्या तरी शॉर्टलिस्ट केला। गोवन प्रॉमिनंट फुटबॉलर ब्रह्मानंद शंकळकर, आता ताका आमी इन्विटेशन दिवपाक वयतले, तेगे एक्सेप्टन्स घेतले, ते दॅट विल फायनलायज, बट दीस इज अ टेंटेटिव्ह। ट्रॅफिकाचो बंदोबस्त केला कितें म्हणजे सगळें स्मूथ कोऑर्डिनेशन आणि सगळे ऑल द पॉयंट शूड बी सेक्युरिटी सगळे करून SOPs मेंटेन करून ट्रॅफिक रूट टू बी करपाक केला। डायवर्शन आणि क्लोजर ऑफ द रोड विल बी टेकन प्लेस। ताका लागून आमी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक लेटर केल्या लायक लास्ट इयर, क्लोजर ऑफ द रोड्स आणि डायवर्शन ते डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट विल बी इशूइंग वन नोटिफिकेशन। जायते प्रायजीस आसाय ते गव्हर्मेंटान ऑलरेडी डिसायड केल्या प्रायजीस। सो देर आर डिफरंट कॅटेगरीज, ट्रेडिशनल, क्लब नेट, जंक, फन जंक, फॅमिली एंड क्लाउन जोक। सो टोटल प्राइजेस आर 7,35,000 प्राइस आहे। सो डिफरंट कॅटेगरीज आहे। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ प्राइज आहा आणि 5 कन्सोलेशन प्राइजेस आहे फॉर ईच कॅटेगरी। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।